5 जुलयाक मडगावचो एजंट अजित कारापुरकारा बरोबर कुडचडचो उमेश नायक आणि बाकीचे 13 जण वैष्णोदेवीच्या टुराक गेल्ले। 9 जुलय सावन उमेश गायब। भयणीन आणि बायलेन विचारल्यार अजित वेगवेगळे जाप दिता। 15 तारखेक येता म्हूण सांगपी अजित आदले दिसाच पुलिसांक मेळून गेलो। भयणीन फोन करतकीर हो सांगता आपूण गोंया येवपाक येयलो म्हणून, भावा तुज्या घेवन येता म्हणून सांगलें तेणी। घेवन येता म्हणटकीर मागीर ताई वगी रावले, भयण व्हडली वगी रावली। मागीर दुसरे दिसा परत फोन केलो ताका, फोन करून ताका विचारलें, अरे अजित भाव मेवळो? तो म्हणपाक लागलो आपूण अजमेर पावलो। मागीर ताणें भाभी फोन केलो भायर दुबय फोन करतकीर भाभीन ताका फोन लायलो अजिताक। भाभी ताणें विचारलें अरे उमेश खंय आसा म्हणून। मागीर खंय सोदता तुमी ताका म्हणून विचारलें। तो म्हाका सांगता आपूण ताका मोबायलार सोदता म्हणून। आपूण अजमेर पावला, आपूण मोबायलार सोदता। मोबायलार कशें सोदता रे म्हण लागलो तो, आनी ताणें फोन बंद केलो। तो सगळे टायमार सगळ्यां कडेन फोटो उलयलो म्हण म्हाका हांगा येतरी कळ्ळें। म्हाजे कडेनूय फोटो उलयलो तो। म्हाका सांगूंक लागलो तो 9 तारखेक 7:30 आपूण भायर सरलेलो वयता टिकेट काडूं। वयता थंय फाटल्यान पयल्यार नाच जालो उमेश। आपणें म्हणटा उमेश 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 म्हटलें। थंय एनाउन्समेंट करपाचो। थंय गेलो आनी आपणें एनाउन्समेंट केलो, उमेश रामा नायक खंय आसा जाल्यार हांगा आपूण अजीत हांगा भयणीन सांगलें आपणेंय एनाउन्स केलें म्हाज्या ओन तोंडान म्हणून लागलो तो। अशें म्हाका तेणें ते दीस सांगलें तितलें। मागीर ताजो फोन लागना कांय ना तो घेयना आमचो मागीर अजीत। कंप्लेंट दिली म्हणून सांगलें ताणें आमकां। आनी मागीर हांगसरले आमी PSI फुड्यान गेलीं। PSIन आमकां कितें सांगलें, ताणें कंप्लेंट बीन केली जाल्यार आमी हांगसर रिपोर्ट घेवपाक शकनात, तुमी थंयच्यान कंप्लेंट करा म्हणून। म्हणटकीर आमी मागीर अजिता हांगसरल्यान फोन केलो। फोन करून अजिताक विचारलें, अरे तुमी थंय कंप्लेंट दिल्या भाव मिसींग जालो म्हणून? ना, आपूण अर्द्या गोंया येवपाक येयलो म्हणून सांगलो। पयलीं ताणें सांगलें कंप्लेंट दिली म्हणून। हय, कंप्लेंट दिली म्हणून सांगलें। आनी मागीर PSIन हांगसरल्यान ताका प्रेस करतकीर ताणें सांगलें आपूण केस करूं ना म्हणून सांगली। मागीर तो PSI म्हणपाक लागलो ते जो पर्यंत थंयच्यान कांय हाडना तो पर्यंत आमी हांगसर केस घेवपाक शकना म्हणून सांगलें तेणी आमकां। म्हणटकीर आमी ते अजीत येयसर आमी हांगसर रावलीं। तेणें आमकां सांगलें आपूण 15 तारखेक येता म्हणून। तो 14 तारखेक येवन भयणीगेर लिपोवन रावलो। आनी दुसरे दिसा येवन आमी हांगसरल्यान 3:30 आमी मडगांव गाडी करून घेवन गेलीं। सगळी घरातली फॅमिली आनी सगळे लोक घेवन गेली आमी मडगांव घेवन गेल्यार ताका विचारपाक, अरे आमचो भाव खंय हें जाला कितें कात। तो पयली येवन आमकां थंय बसून मेळोना तो रेल्वे स्टेशनार। तो पयली दिसा येवन तो पुलीस स्टेशनार येवन बसलो। मागीर ताका पुलिसांनी बी सांगलें, अरे तूं अशें आरते परते सांगता, आमकां डावट फकत तुजेर लागता म्हणून। अजित आणि ताचे बायलेची ताचे वांगडा टुराक गेल्ल्यांची चवकशी जावंक जाय म्हूण घरची मागतात। कितेंय तर जालें जाल्यार ते अजीत आनी संगीतानूच कितें केलें, कोणें तरी एक्शन घेवन ताका धरपा म्हणून। जे पळय मनीस ताचे वांगडा गेले ते एकटोय कोण खबर ना आनी फुडें येवन कितेंय विचारना आनी कितेंय सांगना। तांकांय बी कोणें तरी पुलिसांनी धरचें आनी विचारची सगळी खबर। खंय उमेशा तुमी सगळ्यांनी शेणयलो तो। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।